गौरीश गांवकारान मनोज परबाचेर जे आरोप केल्यात ते सगळे चुकीचे आसा। आरजीच्या वांगड्यांनी स्वता मेहनत घेवन वेंचणुकांक काम केला। गौरीश आपल्याक तिकेट दिवना म्हण असले आरोप करता असो आरजी वांगड्यांचो आरोप आसा। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। आरजी जर फोंडेला जाल्यार आज तुमी पळोवपाक शकता स्वता मनोज तेगे एरियेत अमाउंट घालून पयस घालून जिखतालो। सिंपल आज आमी जे भुरगे जेन्ना कॅम्पेनिंगा भोंवताले तुमकां खरें सांगूंक सोदता आमी अशी भोंवल्या भुरगे आमी उदक पिवन वडा पाव खावन लोक आमकां दिताले कोणी बाबा तुमी कितें फ्रुटी एक बायक दवरली जाल्यार की पेट्रोला लागून दुसऱ्या बसीला हे लेवलाचेर आमी कॅम्पेनिंग केला। दीस रात दोंगराचेर चड देंवन हे लेवलाचेर आमी कॅम्पेनिंग केला। पूण हे केला आमचे गोंया खातीर केला मनोजाचेर ट्रस्ट दवरून केल्लें की आरजी लागून। सो तेणी थंय बसून फटींग सांगला की तो म्हणटा लोन काडला जाल्यार आयज तो फंड आमकां युटिलायज आमी खंय तरी रीच जाताले आमी बरे उमेदीन कॅम्पेनिंग करताले उपास नासतना। सो तशेंच फुडें वयता तो म्हणटा आरजी बी टीम म्हणटा बीजेपीची एक सायडी सांगता मनोज म्हणटा बंद म्हणटा आनी एक सायडी म्हणटा आरजी बरी म्हणटा। ताका हांव सांगूंक सोदता आयज आरजी घडिल्या कोणें आयज हे गोंयकाराक एक कोण केले आयज आरजी म्हणटा मनोज बरो तेणे आयज सगळे गोंयकाराक एक केल्लें आसा। तो हे बसून तेगे खंय तरी स्टेटमेंट तेगे रॉंग आसा। आनी जेन्ना तो म्हणटा जर आयज तो म्हणटा की हांगा चिवटे कडल्यान किंवा शिंदे कडल्यान महाराष्ट्राच्या फंड येता तूं प्रूव कर तुजे कडेन प्रूफ आसा जाल्यार तूं ऑनर जाता तूं एक दिसा तशें दोन तूं आतां लायफ लायटा येयलो जावं कितें आयलें तें आमकां खबर ना की आपूण खंय तरी फेम घेवपा येयलो। जर तुजे कडेन तो प्रूफ आसा तूं दाखय मिडिया दाखय फुडलें मागीर एक्शन घेवपाक तूं आमच्या सायडीचें आमी कितें आसता कित्याक तुका जर प्रूफ आसा तूं दाखय। सो थंय बस तेणें जस्ट एक लायफ लायटी येयलो थंय बस तेणें फॉल्स एलिगेशन घातलें आसा। आनी जेन्ना आतां तो म्हणटा रिजनल फोर्स जेन्ना रिजनल फोर्स म्हणटा ताका खंय तरी आयज तो म्हणटा सगळी आरजीची आयडियोलॉजी कॅम्पेन सगळें बरें आसा म्हणटा। आयज जर गोंयांत जर एकूच तर रिजनल फोर्स ही तेगे सगळे मान आसा जाल्यार दुसरी रिजनल फोर्स कितें तरी तेगे सेटिंग आसतलें कोण तरी ताका फुडें कळटलें आमकां तो कोणाक कितें सेटिंग आसतलें कोण तरी ताका कॉन्टेक्ट करून ताका उलोवपाक लायला आसा तें आमकां फुडें कळटलें। ताका फकत एमएलए सीटूच जाल्लें आनी तो एमएलए टिकेटीकूच रावल्लो पूण ताका फकत ती आशा आसली आनी आपणाचें लायफ सेट करतो म्हणून। जेन्ना हांवें तो येना म्हणून हांवें जो कोण भुरगो जो म्हजे बरोबर रावतालो जावं संकल्प गांवकर ताचें नांव ताका मुखार काडलो की बाबा तूं राव कित्याक तो मिश बारो भोंवला आनी हांव त्या भुरग्याक वळखता तो केसो भुरगो तो आनी तेगे कॅरेक्टर बरो आहलो। सो हांवें त्या भुरग्याक मुखार काडलो बाबा तूं इलेक्शनाक तूं उबो राव म्हणून। पूण रातच्या जेन्ना हांवें ताका कळ्ळें की बाबा हांवें ताका मुखार काड म्हणून रातची 12 सुमार तेणें म्हाका गौरेशान म्हाका कॉल केला सदां बाबा तूं कोण काय म्हणून त्या भुरग्याक टिकेट दिवपाक। बाबा हांव हिंगा कॉर्डिनेटर म्हूण आहा आनी हांव जाणा मिजबारो कोण भोंवलाय ते भुरगे एज पर माय एक्सपिरियन्स हांव टिकेट दितलो। आनी हो म्हाका रातची क्वेश्चन करता रातची 12 न्हिदलोपणेन म्हाका उठयला आनी म्हाका हो सांगता तूं कोण काय वयर टिकेट दिवपाक। हो इतलेंच चिंततालो की बाबा आमगे आरजी शिरोड्या काबार करपाचें हेगे मन पयलींसून आहलें आनी हें मन तेका दिसान दीस दिसती पडत आहलें। जावं जेन्ना कॅम्पेनिंग करपाक गरज आसली जाल्यार तो घराको बसून रावतालो आनी आमचे बरोबर येना आहलो। जेन्ना पंचायत इलेक्शना पासून जावं जनरल इलेक्शना पासून जेन्ना हांव कॅम्पेनिंग तेगे वाड्यार करपाक चिंतलें तेणें म्हाका सांगलें बाबा आपणाच्या वाड्यार भोंवपाक गरज ना आमगे सगळे आजी हे आतां आमी आमची एक टीव्हीचो तो शिरोड्याच्यान आशिल्लो सो आमी खूब जाणांनी क्वेश्चन केले बाबा तुमी तेजे कित्याक आन्सर दिनात। एलिगेशन कोणाचेर जालें एलिगेशन जालें मनोजाचेर तो मनोजान स्वता येवन क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसली तुमी कित्याक येयल्या फुडें आमी ना सारकें भाव तो कित्याक म्हणून तो कित्याक दिना सारकें भावा त्याच्या लेवलाचेर तो दितलो तेगे लेवलाचेर तो दितलो। पूण आयज आमकां खूब जाणांनी बसी विचारले बाबा तुमी आयज गौरेश अशें उलयता शिरोडीच्यान सो आमी आमच्या सायडीच्यान क्लियर करपा आयिल्ले आसा। शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमचे कितें इश्यू आसा ते आमी क्लियर केला। मनोज आपल्या लेवलाचेर जे आसा तो क्लियर करतलो।